सगळ्या म्हज्या गोंयच्या भाव भयणांक जी लंडनाक वावुरतात तांकां माये मोगाचो नमस्कार. सोमेश तांचे वळखीचो कॉमेडियन कॉस्ती जायत्या तियात्रांत बरी कॉमेडी करून नांव जोडलो. पयलेच फावट घेवन येता आपलो नवो तियात्र जाचें नांव भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना ही फ्रेज जावन आसा आमच्या गोंयच्या सीएमाची. ही फ्रेज भिवपाची गरज ना बा कॉस्टीन आपल्या तियात्राक हें नांव घातलेलें आसा. देखून हांव मागतां सगळीं आमची भाव भयणां जी वेंबली आसात, साउथ हॉल आसात आनी स्विंडन आसात, तांणी येवन पळोवंक हो कॉमेडियन कॉस्टीचो वावर. हो शो जातलो 30 तारखेर वेंबली सॅडबरी हॉलांत सांजेच्या 6:30 वाजता. 31 जातले 2 शो फेदरस्टोन हॉलांत साउथ हॉल दनपारच्या 2 वाजता आनी 6:30 वाजता. आनी निमाणो शो 1 तारखेर जुनाचे आयतार दीस संडे जातलो मेका हॉलांत स्विंडन. देखून हांव सगळ्यां लागीं मागतां, स्पेशली फॅमिली आसलेल्या भाव भयणां लागीं आनी स्विंडन आसलेल्या भाव भयणां लागीं येवन पळोवंक कॉमेडियन कॉस्टीचो नवो तियात्र भिवपाची गरज ना. सजमता तुमी सगळीं एकवटान भायर सरतलीं आनी ह्या शोआंक येतलीं आनी कॉमेडियन कॉस्टीचे शो तुमी हाऊसफुल करतलीं. आदी फुडेंच तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा.